भाजप सरकार राज्यात ड्रग्सा आड गंभीर आसा. कितलीशीच ड्रग्साची प्रकरणां उक्ताडार हाडिल्ली आसा. सरकार ड्रग्साक थारो दिना म्हण दामू नाईक सांगता. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. घेवचे की ह्या फाटल्या अनेक दिसांनी जे ह्या सरकारान जे हातीन जे प्रोग्राम घेतिल्ले आसात आणि तातडीन ताचेर अंमलबजावणी करप आसा, हे ह्या सरकाराची कार्यक्षमता जी आसा ती दाखोवन दिता. तुम्ही मुद्दामून पळयात, खंय तरी इलिगल वास्तून ज्या प्रमाणे क्रायम अँड ऑर्डरच्या संदर्भात सकयल वायट गजाली घडल्यो त्यो जमीनदोस्त करपाचे प्रकरण आसूं किंवा खंय तरी धर्मांतरणाच्या ह्या संदर्भात कोणाक तरी वाचोवपाचो प्रश्न न करता सरळ जागा काढून जेलीन भितर उडोवपाचो प्रश्न आसूं किंवा ह्या दिसांनी तुम्ही ज्या दिसाळ्यांनी पळयतात, पेपरांनी पळयतात, ज्या अँटी नार्कोटिक्साच्या संदर्भात जितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा आणि कितले प्रमाणात कोठ्यांनी हे प्रकरणां गांजा किंवा बाकीचे हे सगळे धरपाक लागिल्ले आसा. खरें म्हणल्यार हांव ते बरयतालो, पण तुमकां हांव थोड्या वेळान जाय जाल्यार ते सर्क्युलेटींग करतना कितले खंय ह्या फाटल्या 5 वर्सांनी कितलो आंकडो जाला. आणि ह्या प्रकरणात सरकार कठोर कारवाई करीत आसा. ड्रग्स हो जो शाप लागिल्लो जो आसा आणि मोठ्या प्रमाणात इजी मनीक लागून तो सगळीकडे भुरग्यांकडे भितर सुद्धा वचचे पयलीं मुंबय एअरपोर्टाचेर आसूं किंवा गोंयच्या मे बी जाग्याचेर आसूं जे छापेमारी जाल्ली आसा, जशे टिप्स मेळटात किंवा जशे हातूंतल्यान पुलीस ज्या तरेतल्यान हे प्रकरणां उचलून काडपाक लागल्यात ते पळोवपाक गेल्यार कौतुकास्पद आसा आणि तातूंत हे सगळें फ्रस्ट्रेशन वाडत आसता. आणि म्हणून जो पळय कोण जर इलिगल आसतलो तो कोण तरी इलिगल मास्टराकच वचून मेळटलो. ताजे नंतरचे दुसरो जे काही विषय आसता ते म्हटल्यार पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट जाल्ले मनीस आनी कांयच ना, ते आपले स्वताचे अशे नॅरेटिव्ह सेटअप करप आणि फुडें वचप.